पयलीं जी हांगा सायट जेन्ना हें केल्ली कितें चूज केल्ली तेन्ना ग्रामसभा घेतला कोणाक कांय सांगला फक्त कितें केलें ताणें जेन्ना पंचायत जेन्ना मिटींग आसा तातूंतल्यान ताणें हें केलें कितें टेंडर काडलें जे 50 लाख रुपये जे कोविडा लागून पंचायती दिल्ले तातूंतले 25 लाख कितें टेंडर आसा तें केलें पूण म्हणटा आमी गार्बेजी आमी येना कितें अपोज ना पूण हांगा ही सायट हांगा न्ही कित्याक काय म्हळ्यार पळय आमगे घर थंय आसा मुगे स्वताचें येवच्यान आनी आसा हांगा हॉटेल आसा हांगा आनी एक हॉटेल आसा एक 50 मिटरान सुद्दां हॉटेलां इतलें जाल्यार फाल्यां जेन्ना थंय कितें करतले भाजी केलें ना बटाटवट केलें मूस येतले मूस येवन ते ताजेर बसतले आमी हेल्था आमकां तें बरें न्ही कित्याक म्हणटा तुमी कोविडा लागून तुमी हें करतात तुमी आमकां परत न्ही रोगां हें करतात त्या देखून आमकां ही सायट नाका आनी खंयीच जर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कुमुलदाद देवालय फॉरेस्ट खंयीय सायट हें करात आनी थंय आमी ओके पूण लोकांक त्रास जावपाक ना कितले डिस्टन्साचेर जाय म्हणटा तूं ना अशें आमी खोला इतली वाटेर कुमुलदाद खंय आसा नाल्यार फॉरेस्ट आसा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना पूण लोकांक त्रास जावपाक ना आमकां सोडून दुसऱ्याक त्रास जावपाक ना थंय आमी डिस्कशन करया थंय मेळया न्ही एखादी कोर्ट मॅटर आसल्यार तुमी टायम घेयात एक 2-4 म्हयने इतली तेंप आतां कोर्ट इतली 5-6 वर्सां कोर्ट चलता तुमी घेया न्ही सांगा न्ही बाबा सायटीची ही हांगा जायना पंचायती एरिया म्हण कितें करूंक जाय म्हणटा ना न्ही तुमकां विश्वासाक घेयनासतना ही सायट कोणाक खबर ना जेन्ना टेंडर जालें आयकून घे टेंडर जालें JCB आयलें त्या दिसा हाडयली त्या दिसा JCB येवन हें केलें कितें JCB येवन काम केलें मागीर थंयच्यान काम स्टॉप जाल्लें तें आज आनी जर तांणी पुलिसांक हें करता आमी सगळे हांगचे आसा भुरगे तरी आज थोडे जाण कामाक गेल्ले आसात थोडे जाण जितले आसात आमी पुलिसांक आमी अरेस्ट जावपाक तयार आसात आमी कितले दीस भितर पडल्या म्हण आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना जर आमी थंय परत सुटल्यार परत आमी हाडयतले आनी कितल्या दिसान तो एकटो ना कृष्ण आनी हे एकटो ना ताचे बरोबर आमी सगळे गांवचे आसात आनी आमी करतलेच ते डेप्युटी CMा सांगून ना CMा सांगून कित्याक CMा कांयच खबर ना हांगचें CMा पयर ताणें काणकोणांत जेन्ना CM आयलो CMा सांगलें ताणें की 2 जाण भुरगे हाडयता कोण तें सांगना ना पूण कितें हाडयतात कितें जालें हें डिस्कशन कांय ना हाडयता कित्याक तें कोणी येवन पळोवचें हांगा गार्बेज कोता येता काय म्हण गार्बेज न्ही म्हणटा गार्बेज म्हळ्यार आनी कितें योग फाल्यां हांगा शाको जातात ते हाडटले हांगा उडयतले कितें आनी रातीन हाडून कोण जबाबदार हांगा कोण आसा ते सेक्युरिटी आसा गार्बेज म्हणटा तेन्ना सरपंच कितें म्हणटा तेका गार्बेज एक्झॅक्ट कितें म्हणटा ती वेट ना म्हणटा वेट ना आतां पळया हे 300 स्क्वेअर मिटरां बांदतात फाल्यां एखादी आनी फाल्यां कोर्टान जालें तुमी वेट खंय दवरतले तुमी आनी वेगळे बांदतले ना न्ही थंयच घालचें पडलें आनी फाल्यां ते म्हणटा कितें एक कडेन करया आनी आमी आगोंद पंचायती एक कडेन खंय दिवया म्हण फाल्यां आगोंद पंचायती करता जाल्यार थंय खंय एक कडेन दवरची पडना आनी फाल्यां येवच्यान सगळे गांवां आमकां त्रास न्ही गांवां त्रास म्हळ्यार आमी हे जे सगळे हें आसा मेन माठेमळार येतात सगळे रातीन ते घर वतात घर वता तांकां दिसभर आमची जी हवा येतली वारें येतलें ते आमकां जिवा त्रास न्ही आमी बी सगळे BJPच हे हो BJP अशें फाल्यां आनी कोणी पक्ष आसात ते पार्टी लेवल ना पूण आमी आतां गांवचे नागरीक म्हणून खोलाचे नागरीक म्हणून आमी अपोज करतले आनी हांगा जावपाक येना आनी खंयच जाल्यार आमी तयार आसात तेन्ना सगळे गांवच्या लोकांक घेवन बसून पार्टी ना काय गांवचे लोक सगळे गांवचे पार्टी ना इवन तो पंच म्हळ्यार आसा लोकल पंच ताका तो मिटिंगे हें केलें पूण ताका तो म्हळ्यार तो आमचे बरोबर आसा न्ही कित्या लागून हांगा करूंक जाय हें म्हणटा हांव पयलीं गार्बेज जायच आमकां आमगेल्या चिकोल आसा पूण अशें जाग्यार करया की बाबा एक कोणाक त्रास आमी सामके तयार आसात पूण ही सायट हांगा नाका फॉरेस्टांक इवन काल CMा बरोबर जें डिस्कशन जालां एक सरपंचान सांगला की आमगे FRC भितर आमी मागल्ली आसा ती तुमी बेगीन करून दिवची CM जेन्ना इतलो सपोर्टीव आसतना जर आमकां फॉरेस्टाची जमीन मेळना जाल्यार आमी कित्याक हें करपाक जाय तर सो तुमकां इजी जागो मेळ्ळा सगळे कोणाचें ऑब्जेक्शन ना अशें धरून तुमी चलता आनी तें तुमकां बेगीन करूं मेळटा म्हणून तुमी करपाक सोदता काय कितें पण हो विचार हांच्यांनी गांवचो विचार केल्लो ना सो हें कित्याक लागून इतली फोर्सफुली करता कितें तांचे इंट्रस्ट आहा म्हाका कांय कळना पण डेप्युटी CMान सुद्दां 2 फावटी मिटींग आपयले ते अटेंड जावूं ना सो अशें करून मिसगायड करता की कित्याक सायडीन रावता तें आमकां खबर ना तांचो पर्सनल इंट्रस्ट कितें तें खबर ना सो हातूंक गव्हर्मेंट सायड आमकां फुल्ल सपोर्ट मेळ्ळो आसा तातूंत कांय ना इवन आतां सुद्दां आमचे डिस्कशन हांव आतांच करून आयिल्लो की जॉयंट मिटींग आपय हिंगा क्लॅशीस जावपाक जायना आनी त्या तरेन मागीर हांच्यान आपयले नंतर हांव फास्ट आयलो की हांकां व्हरपा लागून थंय डिस्कशनाक सो तें डिस्कशन करचे पयलीं काम स्टार्ट जावपाक जायना तो व्हिडिओन कितें म्हणलें तुमकां आतां डिस्कशन जालें तेन्ना त्या ऑफिसरान कितें म्हणलें तुमकां ऑफिसरान कितें म्हणलें ते कितें म्हणटा तें MTS काय कितें ते म्हणटा कितें जे फक्त जें हें आहा पळय वेट जें आसा पळय तें हांगा वचपा ना मारे कळ्ळें तुका
सो त्या हेजे अंडर ते अशे दवरतले स्टॉक करतले रोखडो व्हरतले. पण ते प्रत्येक वेळी जेन्ना हांव BDO सुद्दां मेळ्ळो, BDOक ऑप्शन दिलें, 2 ऑप्शन दिलीं. आतां आमचे कडेन वागण थंय आमची एक मसण आहा थंय आमचे वागणकाराली. सो त्या मसणी कडेन थंय जागो आहा, देवालय आनी फॉरेस्ट आहा, रस्तो आहा. मागा न्ही देवालया कडेन तुम्ही मागची ना, तुम्ही इजी मेळ्ळा आमचो हो प्लॉट पळय जाल्यार इतलो जागो खंयच्याय पंचायती कडेन नासतलो. पण आज दुर्दर्श पळय ह्या पंचायतीची जाग्याची, खंय मेळट थंय हॉल बांदला आनी कितें करून दवरला. त्या सायडी ओल्ड पंचायत आहा, फुल्ल प्लॅनिंग ना, कांयच ना. आयज इन्कम कितें येता पंचायतीक या, एक शॉपाची प्रोविजन दवरिना. सो अशे तरेन ह्यांचो कारबार चल्लेलो आसा. सो ह्या प्लेसीर ते बरो प्रोजेक्ट हाडचो म्हण तुमी मागता इन्कम. आमकां कांयच प्रॉब्लेम फाल्यां आनी कितें प्रोजेक्ट जाल्यार सुद्दां आमकां प्रॉब्लेम ना. बरो प्रोजेक्ट हाडचो कोणाक इन्कम सोर्स येवपाक इन्कम सोर्स येवपाचें काम हाडचें. हो हे कामाक जागे खूब आहाय, फॉरेस्टांक आसा. आनी आमी सांगलो तो देवालय आनी कोमलदा देवालय जाता तितले पयस दवरची.